सरकारान मोठ्या दबाज्यान गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप सोमारा लॉन्च केलो. लोकांनी प्रतिसादूय बरो दिला. लॉन्चिंगा उपरांत पयल्या 24 वरांत 1250 जाणांनी ॲप डावनलोड केलो. पूण ज्या लोकांनी हो ॲप हाताळपाचो तांकां सारकें प्रशिक्षण नाशिल्ल्यान ॲप सर्व्हिस अर्दकुटी चल्ल्या. पयल्या 24 वरांत 1100 जाणांनी ॲपा वयल्यान भाडें मारपा खातीर रिक्वेस्ट धाडिल्ले. मात अडचणींक लागून ड्रायव्हर 350 कॉलूच अटेंड करूंक पावले. ड्रायव्हरांची पयली अडचण म्हणल्यार चडशा जाणांक इंग्लीश सारकी कळना. वेल्यान ॲपूय सारको ऑपरेट करूंक कळना. कांय जाणां कडच्यान चुकून रिक्वेस्ट रिजेक्ट जाले. मोबायल डाटा लिमीट सोंपल्या उपरांत ॲप काम करिना. GTDC हाचेर उपाय काडटा. सेव्हिंग अकावंटांत पयशे ट्रान्स्फर करूंक अडचण येता म्हूण नव्या टॅक्सीवाल्यांक करंट अकावंट ओपन करूंक सांगता. मजगतीं दाबोळे एअरपोर्टार ॲप डावनलोड करूंक लायनी लागल्यो. टॅक्सी ॲपा आड आवाज काडपी सध्या थंड. फुडल्या 2 दिसांत परिस्थिती पळोवन कितें करपाचें तें थारयतले म्हूण भितरल्या आवाजांत कांय टॅक्सीवाले उलयतात. दाबोळे सोमारा रातीं गोंधळ जाल्या उपरांत पुलिसांनी 2 टॅक्सीवाल्यांक उखल्ले. उपरांत तांकां जामिनार सोडले. We have registered 2 offences against a group of yellow and black taxi drivers led by its president Sanjay Naik. And after registering of the case, they have been issued summons under section 41A of CRPC. We will complete the investigation and do the needful as per law. Bureau Report, Prudent.